हांगा एक येयला म्हणा हांगा येयल्या लायट सद्याक ना ना तेन्ना तरी म्हणजे रावप म्हणल्यार बरें आपली गेली ना रावपाक शकना ते आपले कॉलेज मोदली एक कितल्यांक सुमार इन्सिडेंट जालो झाड पडले ते सकाळचे 6:30 सुमार इन्सिडेंट जालो ते हे झाड जे पडला पिंपळाचें झाड आसा पोनाच्यान अप्रूफ्ड जावन ते झाड पडलां आतां थंय खांबो आसलो इलेक्ट्रीक पोल आसलो म्हणून मातसो तो झाडाचो पेज आसा तो मातसो स्लो पडला पण ऑलमोस्ट चडशे घर म्हणजे मॅक्सिमम 90% सुमार घर डॅमेज जाल्ले आसा तेका ऑलरेडी चडशे वणटी जे आसा ते क्रॅक्स पडलेले आसा आमी आतां पळयताले तेंच्यांनी आमकां दाखयले आनी तेंची फॅमिली जी आसा ती फॅमिली भितूर आसली पूण देवाचे कृपेन कोणाकूच कांय जावंक ना आनीक बरो आनीक साल्वार जालो तो म्हणजे एक स्कूल बस वयताली खंय ती स्कूल बस त्याच टायमार मातशे पयलू स्कूल बस गेल्या आनी तेजे नंतर हे जे झाड आसा पिंपळाचें झाड आसा ते पडले आतां ऑलरेडी जो तलाटी आसा तलाटीन हांवें इन्स्पेक्ट केल्लें आसा हांव मामलेदारा कडेन उलयलां कितें मिन्स डिजास्टराचे अंडर कितें आसा तो प्रोसिजर सगळो करचो म्हणून सद्याक तांकां जी हें आसा शाळा आसा प्रायमरी स्कूल आसा थंय तांकां सद्याक स्पेस दिल्लो आसा रावपाक लागून आनी मागीर तेजो बाकीचो जो प्रोसिजर आसा एज पर डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्ट तो प्रोसिजर फुडें आमी करून घेतलो कितली घरात लोक आसतात ऑलमोस्ट घरान 10 जाणां सुमार आसा रावताली रुपेश रामा नायकाचे नांवार ते घर आसा सूरज रामा नायक तेंचे नांवार घर आसा आनी सोनिया म्हणून तेंची फॅमिलीन आसा बाकीची सगळी तेंची फॅमिली मेंबर्स जी आसा ती त्या टायमार सगळी फॅमिली मेंबर्स आसली ती सोनिया म्हणटा ती भायर सरलेली तांकां भुरग्यांक स्कुलांक पावोवपाक लागून आनी त्याच टायमार जेन्ना भायर सरल्या त्याच टायमार हें झाड पडलें कोणाक कितें तेणी आतां कितें सांगलां की डॅमेज आहा पळय ऑलमोस्ट आतां फूल गेलेलें आहा तर ते गव्हर्मेंटान तांकां रिबिल्ड करून दिवचें रिपेर आख्खें फूल घर तेज्या बाबतींत पळय कशें आसा गव्हर्मेंटाचो प्रोसिजर तुमकां खबर आसा की एज पर गव्हर्मेंट प्रोसिजर कितें डॅमेज जाल्या त्या डॅमेजीचो जो इन्स्पेक्शन जातलें इन्स्पेक्शन ऑलरेडी आतां तलाटीन केल्लें आसा तलाटीचो रिपोर्ट जो आसा तो तलाटीचो रिपोर्ट वयता कोणाक मामलेदार तो रिपोर्ट जो आसा तो PWDन धाडटा PWD बिल्डिंग्स येता PWD बिल्डिंग्स येवन हांगा इन्स्पेक्शन करता कितलो डॅमेज जाला कितलो प्रमाणान तेंगे हें जाला आनी त्या प्रमाणान तो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट परत मामलेदाराक धाडटा मामलेदाराच्या थ्रू परत तो कलेक्टराक वयता आनी कलेक्टर तेजेर डिसिजन घेता की इतलो हें आसा तो पास करपाचो काय ना आनी कलेक्टराची जेन्ना सायन जाता तेन्ना तो मागीर अकाउंट्सान धाडटा आनी अकाउंट्सांच्यान डायरेक्ट जो अमावंट आसा तो ट्रान्सफर जाता आतां आमच्या सांगेंद्रे मतदारसंघान अशी खुबशीं घरां ऑलरेडी अशें ट्रान्सफर जाल्ले आसा अमावंट ट्रान्सफर जाल्लो आसा केन्ना केन्ना मातशें डिले जाता केन्ना बेगीनूय जाता तेजे पयलू आमी स्टार्टींग बरो फास्ट आमचो प्रोसिजर जाल्लो मदीं कितें आसता फंड अवेलेबिलिटी नासल्या कारणान मातसो डिले जाता पूण तेंचो आमी जाता तितले बेगीन कित्याक आतां असेंब्ली येवपाची आसा जाता तितले बेगीन तो फंड अवेलेबिलिटी प्रोसेस करून घेता कितलो हें जाता वेळ कितलो टायम वता कित्याक आतां पावसाचो तेंप आहा तांकां टेम्पररी तेणी रावपाक दिलेलें आहा पूण कितलो तेंप पासून हितून टेम्पररी रावंक शकतले तर कितलो डिजास्टर मॅनेजमेंट गव्हर्मेंट सांगलें की आमचे अलर्ट आसा बट अजून पर्यंत पावले हांगा ते पळय कशें आसा डिजास्टर मॅनेजमेंट पावता आतां फायर ब्रिगेड जावं बाकीचे जे आसा ते येवन पावता पूण प्रॉब्लेम एक आसा जो तेणेन सांगले त्या भशेन की जेन्ना आमी घालता फायल प्रोसिजराक घालता ती खरें म्हटल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंट विथीन नो टायम ते पास जावपाक जाय बट तो प्रोसिजर डिजास्टर मॅनेजमेंटाकूय लागता आतां प्रायोरिटीचेर आतां तेंचें घर म्हणलां प्रायोरिटीचेर ते जावपाक जाय आमी बाकीची करून घेतले थोडी करून घेतली एक टायमार फास्ट जाता एक टायमार डिले जाता सो हांव एक्झॅक्ट तुमकां टायमूय सांगपाक शकना पण म्हाजे कडेन जाता त्या रितीन हांव जाता तितले बेगीन तांकां ते घराचे जितले प्रोसिजर आसा तो करून घेतलो दोंगरेरी आमी पयलें थिंगा खूब डिले जालेलो हय करेक्ट कित्याक हे जो प्रोसिजर गव्हर्मेंटान तुमकां आतां एक्सप्लेन केला तो प्रोसिजर त्या प्रोसिजरा प्रमाणे हें जाता बट डिजास्टराचे एज पर जेन्ना सीएमान सांगलें पयलू अमावंट पासून खूब मेळटालो आमी असेंब्लीन जेन्ना घातले तेन्ना पयलू 5,000 रिपेराक 5,000 बीन अशें मेळटाले सो आतां तो अमावंट वाडलेलो आसा पण आतां लाखभर पासून हे अमावंट मेळटा सो डिपेंड ऑन डॅमेज कितें आसा तो तेज्या वयर पासून मेळटा 2 लाख पासून मेळटा सो डॅमेजाचेर डिपेंड आसा पण प्रोसिजर मातसो फास्ट जावपाक जाय आमी जाय नाल्यार रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात आसा तेजे कडेन हांव उलयतां तेकाय सांगता की अशें आमचो मेजर डॅमेज जाल्ली आसा घराक आनी तेका सांगता की बेगानच्या बेगीन हे जो प्रोसेस आसा तो बेगीन क्लियर करता डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर एक स्पेशल केसीस म्हणून अशें घेयना कित्याक आतां अशें आमी पयलां आतां फूल तें घर तें हेजेर हें करपाचें रिपेर करून करपाचें ना तें
स्पेशल केसीस घेवपाक जाता. पळय कितें आसा एक हांगा एक चुकता तें म्हणजे डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे स्पेशल केसीस केन्ना घेता, केन्ना कोण पिड्यार जालो, कोण एक्सपायर जालो तेन्ना घेता. बट अदर दॅन दॅट जेन्ना अशी डॅमेज जाता, घराक डॅमेज जाता, तांकां शिफ्ट जावन दुसरे कडेन रावचें पडटा तेन्ना अश्यो केसीस घेयना, स्पेशल केसीस म्हणून घेयना. एज पर माय एक्सपिरियन्स. आतां हे डिझास्टर टिमीन सांगपाक जाय कित्याक ते टीम मिटिंग्स घेता, ते उलयता, कितें करता, पूण तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार आमकां पासून प्रोसेस फॉलो करपाक पडोंक जायना. तो तेंच्यांनी फॉलो करून तो क्लियर करपाक जाय. बट एवरी नाव एंड देन आमकां फॉलो अप करचो पडटा डिझास्टराचे. कित्याक डिझास्टर म्हटल्यार कितें सडनली जाला, आनी सडनली जाल्ल्या कारणान तेय मीन्स लोकूय हें जाता, मीन्स कितें करपाचें कितें ना तेंकां खबर आसना. सडनली तेंचें घर मोडटा, सडनली आनीक कितें जाता, कोण पिड्यार जाता. सो त्या टायमार डिझास्टरान अशें इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय. विथीन 15 days तरी तेंच्यांनी क्लियरन्स दिवपाक जाय, टोटल क्लियरन्स तेंच्यांनी दिवपाक जाय. जी स्कीम आसा ती एलोकेट जावपाक जाय. अशी आनी कितली झाडां हांगा डेंजरस कंडिशनान? पण कशी आसा, खुबशीं झाडां अशी डेंजरस आसा. आमी डिपार्टमेंटाकूय बरयल्ले, आमी पंचायतींकूय बरयता. पण हांगा कितें इश्यू असो जाता की थोडे जे आसा, थोडे ओनर्स जे आसा ते एनओसी दिवपाक फाटीं फुडें जाता. आनी एनओसी दिवपाक फाटीं फुडें जाल्या कारणान जो सरपंच आसता तेय फाटीं उरता, जावं डिझास्टराची कोण आसा तेय फाटीं उरता. सो अशें जावपाक जायना. आमी गेले ते फावट एसेंब्लीन बसून घातलेले की अशी समज डेंजरस झाडां आसा ना ती कट करची डिझास्टरा थ्रू लेटर वचपाक जाय. जो सरपंचाक रायट आसा, सरपंचान ते इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय. आनी ते समज करिना नाल्यार अशी झाडां जी आसा ती अशीच पडटा. कित्याक म्हाज्या फुड्यान कितलेशे जाण येता, हांवें कितलेच फावट डिझास्टराक बरोवन हाडला. तेकाय प्रोसिजर कित्याक डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वयता, डेप्युटी कलेक्टर एक हियरींग जाता. हियरींग जावन मागीर ते ऑर्डर काडटा आनी ऑर्डर काडून ते कोणाक सांगता, पंचायतीक जाता. एक थोडे पंचायतीक जाता आमचे कडेन फंड ना म्हणटा आनी ते तशीच झाडां दवरिता. थोडे पंचायती फंड कट करता. पण असो प्रॉब्लेम आसा आनी तेंय तांकां सांगलें जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमी एक्सप्लेन केलें अशें फंडाचो इश्यू जाता म्हणून. डेप्युटी कलेक्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्लें की फंड जो आसा समज तांकां फंड लागता तेंच्यांनी बरोवन घालचें. 25,000 तांकां पर मंथ विलेज पंचायतीक मेळटा आनी तेजे वयर समज आसना तेंच्यांनी बरोवन घालचें. आमी कुडका फांबोलीन पंचायतीन अशेंच केल्यात. आमी थंय झाडां जे डेंजरस ट्रीज आसली ती अशीच करून कट करून घेतली, जे करून जो डेप्युटी कलेक्टर आसा तो एक्स्ट्रा फंड जाता नाल्यार रिलीज करपाक. मात थोड्यो पंचायती कितें आसा त्यो फंड ना म्हणटा आनी मागीर ते लेटरूच घालिना कलेक्टराक. सो डेप्युटी कलेक्टराक समज लेटर घातलें तेंचे कडेन फंड मागलो नाल्यार तें काम बसून आमकां टायमार जातलें. फाटल्या दिसांनी फॉरेस्टान हें केलेलें इन्स्पेक्शन केलेलें आतां सावथ आंध्र कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितलीं झाडां हें आहा डेंजरस आहा ते. एकल्या सायडल्यान म्हाका सांगपाक लागलो ओली म्हणटालो इन्स्पेक्शन एवरी इयर करता पूण म्हणपाक लागलो ती झाडां कातरपाक कांय येना. मागीर हेजें इन्स्पेक्शन करून कितें फायदो? पळय डेफिनेटली हें खरें म्हटल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान टेक ओवर करपाक जाय आसलें की ओवरऑल गोंयभरान हें हांगाच करून नासलें तें ओवरऑल केल्लें. गोंयभरान खुबशीं हायवेचेर जावं रोड सायड जी डेंजरस ट्री आसा तेजें इन्स्पेक्शन केल्लें. आनी तें इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आतां खंय पावला कितें पावला तेंकां खबर आसतलो. पूण आमी एसेंब्लीन बसून तो परत रेज करतलो. गेल्या त्या वर्सा हेंच आमी रेज केल्लें की फूल ऑल ओवर गोवा. कित्याक तुमकां खबर आसता एक मडगांव गांवांत वयता आसतना ती बायल एक मीस बायक पडोवन मीस बायकेचेर झाड पडोवन ती एक्सपायर जाल्ली. सो त्या टायमार आमी तो इश्यू रेज केल्लो आनी तेन्ना तेज्या फाटल्यान तें इन्स्पेक्शन जालें. मागीर इन्स्पेक्शन जावन आतां ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें. तें वर्स जावन मागीर फुडें कितें जालां, इम्प्लिमेंटेशन कितें जालां, फॉरेस्टान कितलीं झाडां कट केल्या हेजो कांयच हें ना. सो आमी परत जो डिमांड आसा आमचो तो परत घालतले की अशी जी झाडां आसा ती फॉरेस्टाच्या अंडर तेंच्यांनी ट्रिमींग करची जावं कटींग करची एज पर द रूल. तुम्ही घरात कितले रावता? आमी 10 जाण आसा आनी 2 जाण तातूंत भुरगे आसा. कितले झाड पडले? हे सकाळीं 7:20 झाड पडलें. ज्या वेळार म्हाजी बायल आनी भुरगे इस्कोलाक वयतालीं ती पावपाक म्हणून भायर सरतालीं घरांतल्यान तेन्नाच पडलें. त्या झाडार पडल्या कारणान आमच्या मेंबरांक कोणाक तशें कांय जाल्लें ना. पूण हो आख्खो भार आमच्या घरान घेतला आनी घराची पळय बाजू आसा एक बाजू सगळीच गेल्या आनी दुसरी आशिल्ली पळय ते वणट्यो सगळ्यांक क्रॅक येयल्या. म्हणजे आतां त्या परिस्थितीन भितर रावपाचे परिस्थितीन तें घर उरलेलें ना. कितले डॅमेज जाला? कितले लोकांक जाला अंदाज आयच्या हेजेन पळय जाल्यार एप्रॉक्स एक 9 लाख सुमार आसतलें. हय हय. रावपाची परिस्थिती आतां आसा? आतां सद्याक आमचे पळय ही घटना जाता आमचे गांवचे पंच तशेंच सेक्रेटरी सरपंच येवन हांगासर खूब तेंच्यांनी काळजी घेतली, जबाबदारी घेतली. जे कोणाक हेका लागता गुंता हे तांकां सगळ्यांक तेंच्यांनी आपोवन घेतले आनी
आतां झाड कापपाचे हे तयार आसा. आतां सद्याक आमकां ती शाळा आमची पनीर शाळा आसा पळय थंयसर आमकां रावपाक तात्पुरती पावसाक लागून तेंच्यांनी दिल्ली आसा सुविधा दिल्ली आसा. म्हणजे शाळेन तात्पुरती तुमची हें करा म्हणून बंदोबस्त. हय सद्याक तर ती तीच परिस्थिती आसा. पण कितले दीस रावन भायर रावचे ताका शाळेक शाळा आसा टॉयलेट आनी ताची सुविधा ना. आमी आमची इच्छा अशी आसा की हे परिस्थिती प्रमाणे आमचें घरूच आमकां पयलीं बेगीन जाता तिची तयार रिपेर करून दिवचें अशें. रिपेर जातले काय नवीन बांदचे पडटले क्रॅक आसल्या कारणान ताका चान्सूच ना. क्रॅक नाशिल्ली जाल्यार ते खंय पळय डॅमेज हें जालां पळय कोसळ्याक म्हणून ती हें करून जाताली. सगळे घरूच आख्खे घराक क्रॅकी आसा त्या कारणान ते हेचे चिऱ्याचे स्टोन ब्लॉक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.